मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाच्यो हेडलायन्स. दिवचल बोट्या परत उदकाचे हाल. उदकाच्यो टाकयो हो तात्पुरतो उपाय. सण उत्सवा वेळार पायपालायनी फोडपाचो चलता वावर. नियोजन शून्यतायेक बेजारल्यात दिवचलकार. गोंयभरची भोंवडी करून धारगळे स्थिरावपाक सोदता सनबर्न. बुक माय शो आनी इंस्टाग्रामार धारगळचे नाव जाहीर. धारगळकारां बरोबर आमदार आनी सरपंचाच्योय तकल्यो जावपाक लागल्यात बंद. परत एक फावट पिळगांवकारांनी आडायले खन येरादारी करपी ट्रक. एसओपी पाळीनात ट्रकवाल्यांची दादागिरी. आयज जावपाचो अपघात. विविध कारणांक लागून खुबळिल्ल्या थळाव्यांनी केलो रास्ता रोको. पंचायत उबारतली खर पावला. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बरी कामां जाय जाल्यार पाशयेस काड म्हणटात, पूण कितलो तेंप काडप पाशयेस होवूय एक प्रश्न. बोरी सांकवाळ मागीलवाडो वाठारांतलो रस्तो पावसा पयलीं खणिल्लो. आजून मेरेन तडीक लाग नाशिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. आतां कोणूय मेल्या उपरांत सरकाराक जाग येतली होय? तिडकिल्ले थळावे विचारपाक लागल्यात. हांगा रस्तो खणून दवरला गॅसा पायप घालपा. पावसा पयलीं खणलेलो आजून सारको ना. सगळे लोक पडन पाय मोडटा लोकाले. काल एकट्या ट्रकाच्या हेरापण पांय गेला. हेवटेनू पडटा, रातचे तेवटेनू पडटा. सुडवेकर दिश्टी सुद्दां पडना. आनी हायवेचे येवन खडी घालून वयताय पळय, कळयेचे स्लीप जातात. आनी हे फुडें एक व्हडली फोणकुलां आहा. तितून एक दीस तरी कोण पडटलो, कोणाची तकली टायरापान वयतली आनी एक दीस कोण तरी मरतलो. सरकारी काम जाता खरी, पूण कासवाचे गतीन जाल्ल्यान लोक बेजारल्यात. बोरी सांकवाळ मागीलवाडो वाठारांतल्या रस्त्याक समस्यांनी रेवाडो घातला. पुराय रस्तो खणिल्लो पायप घालपाक, पूण रस्त्यार डांबरीकरण जावंक नाशिल्ल्यान पुराय रस्त्यार व्हड फोणकुलां पडल्यात. तशीच खडी आनी धुल्ल लोकांक पिडपाक लागला. धुल्ल जावपाक जायना म्हूण लोक रस्तो शिंपतात. दुसरे वटेन रस्त्यार लायटीचे खांबे नाशिल्ल्यान घरांतलो उजवाड रस्त्यार पडटा. हांगा रस्तो खणून दवरला गॅसा पायप घालपा. पावसा पयलीं खणलेलो आजून सारको ना. सगळे लोक पडन पाय मोडटा लोकाले. काल एकट्या ट्रकाच्या हेरापण पांय गेला. हेवटेनू पडटा, रातचे तेवटेनू पडटा. सुडवेकर दिश्टी सुद्दां पडना. आनी हायवेचे येवन खडी घालून वयताय पळय, कळयेचे स्लीप जातात. आनी हे फुडें एक व्हडली फोणकुलां आहा. तितून एक दीस तरी कोण पडटलो, कोणाची तकली टायरापान वयतली आनी एक दीस कोण तरी मरतलो. काल एक जाला, पयर एक जाला. थंय सोमते पांय सुट्टा लोकाले. कळयेचे स्लीप जावन कळयेचे हे स्लीप जाता. आनी फोणकुलां सांगू पळया स्पीडब्रेकर. पळया तुमी स्पीडब्रेकर आहा जाल्यार. हायवेचे ते आयकाय बीन हांगाय घालता आनी पळय हे ते खडी मिक्स करून माती घालून हाडटा. तो दिसान 2 खडी उदक मारता. आमकां धुल्लानाक रावपा नाका जाला. कोण सांगलें आयकना. दामोर घालना. दामोर घालना पळय हाडून घालता. पळय हांगा कशी खडी आनी माती हाडून घालता. ती सकयल तेंच्यांनी सायवला कडेन ते जेट पेचर हाडून ते थोडे कडेन केला. म्हणून हांगा सांडला मेन जाग्यार. ल्हान न्ही हांगा मेन न्हू. गाडी स्लो जाता आनी लोक पडटा मागीर. फाटले एका पावसा पयलींची हे. आतां नोव्हेंबर जालो. पावसा पयलीं ते गॅसा पायपलायनाक खणले तेंच्यांनी. सद्दां आमकां रातचे 6, 5, 4 धांवन येवचें पडटा. लोक पडटाली टू व्हिलरींनी रातचे. आणि काळो कसा न्ही? आणि काळो काय आसा? काळो कसा? काळोख सुद्दां पडटा. लोक काल सकाळी 5 बायल पडल्या. कळनाच तो स्पीडब्रेकर. अशी वयल्यान ती पडली. लायटी ना म्हणून फुटली. लायटी आसना. लायटी मातशी बेगे घराची आसा. लायट ना हांगा. आतां कोण तरी लास्ट मरता तेन्ना मागीर सरकार जागे जातले हायवे. नाजाल्यार काय जायचें ना तें. हय आतां 6 म्हयने मागल्या पडून दवरला. आनी सगळें धुल्ल आमच्या घरांत हांगा भरता. मागीर तो परत दिता. आयदनाचे पडलो ताजे पांय मोडलो. दुसरे सकाळ वरें तो बायल पडली. ताच्या पयलीं 2-3 बायलो पडल्यो. मागीर कळना अशें पडून. आनी वचे कडेन जंय पडटा रे पांय मोडटा जाता. आतां पळय न्हू मातशें बेगीन करून घेवचें. आता तुमची मागणी कितें? हें बेगीन करपाचें. हें स्पश्ट लोकांक त्रास जाता आनी आमकांय
लाईन त्रास होता आमच्या लाईन डेली शिकता पडटा म्हणून लोक लागू पडटा ऑफिस गेला म्हणून कितलो तेल जाले आता पैसा किती पायपलाईन घेतल्या का टेबल किती घातलेलो हां पासून टेबल काम कर कळवा आता आमचे भाव आता हांव डेली शिकता न्यूज पळयता आमकां गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. दिवचल तालुक्यातल्या बोड्डे वाठारात ह्या दिसांनी उदकाचे हाल जावप ही आता परंपराच जावन रावल्या. भर उत्सवा वेळार उदकाचे हाल जातात, पूण लोकप्रतिनिधींक तांचे कितें पडिल्लेच आसना. बोड्ड्या वडाकडल्या वाठारात 2 दीस जाले उदकाचे हाल चल्ल्यात. हांगचे खाशेलपण म्हळ्यार खास करून सणांच्या दिसांनी सुक्या नळाक लागून वा पायपलायनींच्या कामाक लागून दिवचल बोड्डेच्या प्रभाग 7तल्या लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. टँकरा वरवीं उदक दितात म्हण उपकार करिनात. सेगीत आनी व्यवस्थीत उदका पुरवण हो लोकांचो हक्क. लोक बिलां भरतात, हाचेर थळाव्या नगरसेवकान बेस बरो उजवाड घातला. पळयात. 2 दीस जाले म्हाज्या वार्डान उदक नासलें म्हणजे मदीं मदीं पायप फुटत आसताली. ती ओल्ड पायपलायन आनी काल सांच्यान उदक ना तें आयजूय ना, कित्याक तेंचें तें टाकयेचें काम चालू आसा म्हणून सांगलें तेंच्यांनी आमकां फोन केल्या उपरांत. सो सकाळीं ते नियाल सरान मागीर एक टँकर धाडले आनी टायमींग तांकां उदक दिलें. पूण जालां कितें, लास्ट इयर सेम थींग दिवाळेक कडेन तुळशीच्या लग्ना कडेन उदक नासलें आमकां. सो बोवाळ आणखी लोकांचो बोवाळ जालो. आनी आतां दिवाळेच्या आयज तुळशीचें लग्न ताका धुवपाक करपाक उदक जाय आसलें, ताका लागून आनी त्रास जालो. हांव इतकेंच मागता की तेंच्यांनी अशें केन्ना सिच्युएशन आसता पळय, केन्ना सण आसता ते तेन्ना मातशें तेंच्यांनी आमच्या डिपार्टमेंटांनी तेचेर मातशी दखल घेवपाची, कित्याक लोकांक खूब त्रास जाता. आनी मेन म्हणजे बांयो ना आसल्यो त्यो लोकांनी पुल्ल्यो आनी आतां ताका लागून चड प्रॉब्लेम जाता. आनी आतां हांवें रिसंटली आयकलां की ती भायले पेटेनूय काम चालू करपाचें आसा. पूण हांव तांकां एक रिक्वेस्ट करता की तें काम करच्या पयलीं ही जी पायपां फुटलेली आसा पळय तांकां कितें तरी सोल्युशन प्रॉपर काडा आनी मागीर तें काम सुरू करा. अशें बिचोलेन सगळेच कडेन प्रॉब्लेम आसा न्ही? बिचोले सगळे कडेन आसा थोडे थोडे, पूण म्हाजे ते वॉर्डान तर चालू आसता कंटिन्युअस. वॉर्ड नंबर खंयचो? वॉर्ड नंबर 6 ते वॉर्ड नंबर 6. वॉर्डा कडेन ते चालूच आसता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. परत एक फावट दिवचल पिळगांवकारांनी खण येरादारी आडायली. मिना खण माल व्हरपी ट्रक ड्रायव्हर मस्ती करपाक लागल्यात. आयज ट्रक वालो एकल्याचो जीव घेवपाचो. सिक्युरिटीकय ते आटपनात. थळावे खुबळल्यात. पंचायतीन मायनिंग ट्रान्सपोर्ट बंदच दवरपाचो निश्चय केला. पळयात आयचे कोफुसाव. केस्ताव जावचे आदी सरकारान गंभीर जावप गरजेचे. माझ्या कंपनी तुका हांव दाखयता म्हणटा तिकडे येतले कितें ते मागोवच्या बाकीचे रोड अजून त्यांनी एक दीस सारण मला त्यांना दाखवले आमकां एका पाणी सोडटा आणि सांजच्या पावणे सारण पडून मारता. एक काम करा गावात घातलं तुरांनी खड्ड्यान कसे फॉलो करेन नाल्यार आमी ऍक्शन घेतात. तुम्ही सांगा न सांगा आमी ऍक्शन घेता आमच्या लेवलार.
सेकंडली सिक्युरिटी एक मोठी ट्रकवाले ऐकना आमका एक्सपिरियन्स आहे पहिले ऐकायला बंद करा चोरी घालना तेका जाले. सगळीचे ऐकायला कत काय बार काम झाले न्हू तुम्ही काय करिनात एसओपी मेंटेन करिनात तुम्ही हा एसओपी कितें आसा तुमच्या आसा न्हू NSP करता पळय न्हू आतां एसओपी तुमकां हांगा जंक्शनार कॅमेरा लावंक तुमी तो आमकां पंचायती कनेक्ट आसूंक जाय आसा बरोबर आसा 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 तुम्ही एसओपी वाचून सांगा रे सांगता ऐकून तेजी ऑर्डर काढली पळय न्हू इट इज ओनली फॉर दॅट मेयर ट्रान्सपोर्ट माय ट्रान्सफर हो ट्रान्सपोर्ट सांगता बाहेर पावसून पळयली किती जालां तर टाइम बरो म्हणून तुमचे एकूच उपाय आमकां अरेस्ट करून भिजून दवरपाचे आनी तुम्ही मागीर चालू करा गावाक लागून हे सुद्धा करता आमी पिळगांवकार आयज परत एकठांय आयले. ते खण कंपनी कोर्टान घालून दिल्ले एसओपी पाळिनात म्हण. हायकोर्टाचे एसओपी पिळगांवा लागू पडनात अशेंय लोकांक एकल्यान सांगले. पिळगांव जंक्शनार पब्लीक येरादारी जाता, मदींच ट्रक धांवतात, धुल्ल करतात, धोकोय निर्माण करता. ड्रायव्हर बावटो दाखोवपी सेक्युरिटींक कोतात धरिनात. देखून सरपंचा सकट लोकांक परत आयज रस्त्यार देऊन ट्रक आडावचे पडले. सांगपाची गजाल म्हटल्यार आतां 1:45 अंदाज जाय. आमचो एक पिळगोचो भुरगो हांगासून वयतालो, ट्रक येयलो अकस्मात आनी तो जर एक असो म्हाका दिसता की असो इन्सिडंट घडोवंक नाका आसलो. जर आयज घडलेलो जाल्यार कितें जातलें असलें आमच्या गांवाचें तुमी म्हाका सांगा. आमी हांकां आतां इतको टायमींग जालो, हांकां आमकां त्रास करपाची कंपनीक आमची कांयच मनान आमची इच्छा सुद्दां ना. पूण हेंच्यांनी न्हू हेंच्यो दिसान दीस न्हू कितें कितें हेंचे चुकी जायत आसता. लोक सरळ येवन आमकां जाप विचारता, पूण हेंचें कितें आसा हे सांगता हें ना तें ना म्हणून सदींच सांगता. पूण हेंचे आतां पळय हांगासर ते सांगता कितें 2 वॉचमॅन हांगा आसता म्हणटा, पूण खरो हांगा एकटोच आसता. 2-4 सायडीन हांगा आतां रोड आसा, एकटो खंय पर्यंत पळयतलो तुमी म्हाका सांगा. ते अजून एसओपी पाहिजे ना एसओपी कांयच पाळिना अजून पर्यंत एसओपी पाळूंकूच ना तेंच्यांनी. आनी हें ना तें ना म्हणून सदींच सांगता आमकां ते. पूण कितें लोकांक त्रास जाता. टाइम बरो म्हणून तो वाटावलो टायम बरो म्हणून आयज तेजें नशीब बरें असलें म्हणून ताका कांय जावंक ना. खंयसरलो तो हांगा पिळगांवचो नाही आता ते ऑफिसर येयले ते कितें सांगता ऑफिसर सांगता आमी म्हणटा ते एसओपी आहा ती तुमची फॉलोअप करता म्हणटा. हांवें तांकां सांगलें तुमी सदींच तशें सांगता न्हू, जो पर्यंत एसओपी सारकी जायना तो पर्यंत तुमी काम चालू करूं नाका, बंद करा. तुम्ही आता करून दिवचे ना चालू आतां तांकां सांगलां न्हू करूंक दिवची ना आमी. लोकांक जर त्रास जाता जाल्यार आमी म्हणून कितकी हेंची वाट पळोवपाची. आनी आतां 1 म्हयनो म्हणटा पर्यंत 3 म्हयने सोंपाक सदी तेंचें हेंच चालू आसा हांगा. कितें जालें आतां दोनाचे पयलीं एक्चुअली टायमींग कित्याक दोनांक गाडी सोडपाची आशिल्ली. तरी आमचो जो फ्रेंड आसा पळय रितेश गिमोणकार तो घरा कडल्यान कामाक वतालो दोनाच्या पयलीं म्हणजे 1:45 जावन आनी तो वतालो पळय जाल्यार मेन रोडाक तो हो सेक्युरिटी खंय ताका बावटो दाखयता ट्रकवाल्याक राव म्हणून जाल्यार तो ट्रकवालो रावना आनी तो मेन रोडाक अर्द रोडार पावलो आनी मात जाल्यार मातूच आनी वयता स्पिडीन जाल्यार ताका उडयता आशिल्लो. पूण तेणी आडयले आतां आडयले आनी ते कितें म्हणटा की एसओपी प्रमाणे खंय ते 2 पर्यंत ना तरी पूण हेंच्यांनी हाडलो जाल्यार कसो वाडलो म्हणजे तुमचो तेंचेर कंट्रोल ना जालो न्हू ट्रकवाल्यांचेर कंट्रोल ना. ते म्हणटा सेक्युरिटी म्हणटा सेक्युरिटी त्या ट्रकवाले आयकना ड्रायव्हर आहा ते. तर एवरी टायम जर अशेंच जर एवरी टायम जर आमकां उबे येवन रावचे पडले जाल्यार कितें प्रॉब्लेम. एवरी टायम कितें त्या CCTV कॅमेरा लाय एज पर एसओपी जे कितें लागता पळय गायडन्स त्या प्रमाणे गाडी चलता काय प्रॉब्लेम ना आमकां. हेच्या पयलीं 6 म्हयने जाल्यार चलता पिवारान कोणी हाडूंक नाशिल्लो. पूण जेन्ना अनवॉन्टेड जेन्ना चलता पळय तेन्ना मागीर त्रास जाता लोकांक न्हू. लोक बेश्टे कोण येयना न्हू आणि हे जंक्शन सामकें आनी हे जंक्शन डेंजर जालें कितें आतां सद्या ते म्हणटा फक्त एकटो सेक्युरिटी आसता. तो सेक्युरिटी खंय म्हूण लक्ष दवरतलो. पिळगो बिचोलच्यान रोड येता गाडयो येता पिळगोच्यान गाडयो येता ते जंक्शना वयल्या कंपनीचे दोनूय जंक्शनाचे येतात. पूण तिने सेक्युरिटी एका सेक्युरिटी खंय म्हूण लक्ष दवरपाचें. फिटिंग तर करीत ना काय आमचे कितें म्हणटा जे एसओपी प्रमाणे जे व्हील वॉश बीन आसा कितें गेट घाला म्हणजे एटलीस्ट गाडी लोक येता तेन्ना म्हणजे गेट तरी बंद आसतली ना थंयसर सेक्युरिटी एक तरी जाय ते सारके तरी दवर. आनी ते मेन आमचो व्हील वॉश जो आसा पळय तो धूळ सगळो येता कित्याक गाडयो गेल्यो काय सगळो धूळ आसा सगळो फूल रोडार उबन ते वयल्यान जो रोड आसा सगळो मड रोड आसल्या कारण वयल्यान सगळो जेन्ना गाडयो जाता पळय सगळो धूळ त्या गाडयो सगळो मेन रोडाक येता आनी फुडले कांय दिसना फूल तांबडे इतकोच चिखल जाता मागीर. आनी सांजचो एक दिसाक फक्त ते म्हणटा 3 फावटी दिता सकाळी दनपारां आनी रातच्या. आमी तरी दनपारां केन्ना पळोवना आनी सकाळी धुल्ले केन्ना पळोवना फक्त एक सांजचो जेन्ना 6च्या उपरांत जेन्ना गाडयो वयता पळय बंद तेन्ना बंद नाजाल्यार. आनी ते आनी म्हणटा ते स्विपर तर आमी केन्नाच पळोवंक ना अजून एकटेच स्विपर आसता आनी ते म्हणटा 5-5 जाण स्विपर आमचे. पूण आतां तरी आमी तरी पळोवंक ना स्विपर हाडलेले. ओके हांव पिळगांवचो दनपारा सारकी दोनांक गजाली. तर हे सांगता हो ते तो झेंडो दाखयता तसून ट्रकवाले येता हेवटेनसूय येता तेका कोणूच आयकना ते हेका एक्सिडेंट जावपाक एक्सिडेंट हांव फुडें नासलो सारको हांव एकटो 2 जाण आसले आमी आनी कोणूच नासलेलो तेन्ना.
ताका उडोवपाचो तो. ताका उडोवपाचो तो सारको पडपाचो त्या कुशी हांगा रावला म्हाका सारकें ताण लागले म्हणून हांव बेगीन मातसो घरा हांगा गेलो जे सेक्युरिटी आसता ते कितें करता? तो थंय तो एकटोच बसलेलो एकटोच तो एकटोच आसलो हांगा 3 जाण कमीत कमी 3 जाण जाय म्हणल्यार तेंचे एक एकटे दवरता आनी जाय जाय ते करता हांगा मेल्यार जाता कंपनी मागीर ताका कितें पंचायत तेंचे कोण पण म्हणजे हांगासर सेक्युरिटी वाडोवची अशी म्हणटा काय? सेक्युरिटी वाडोवपूच जाय आमकां कितें ते वाडयला हांगा आयज दवरलो फाल्यां काडले तेंचे कितें पब्लीक रोड. एका दिसा दवरले जाले दाखोवपाक. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी मुझेफ शेख. सनबर्न फेस्टिवलाच्या जाग्याक घेऊन परत एक फावट वाद जाला. बहुतेक कडली संस्कृतीक भोंवडी काढून सनबर्न धारगळे स्थिरावपाची चिन्हां आसात. पूण ह्या विशयाचेर वातावरण तापला. वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान पेडणेकारांनी सांस्कृताय जपल्या. बुक माय शो आनी इंस्टाग्रामाचेर धारगळचे नाव जाहीर जाल्या उपरांत पेडणेकार फुर्योज जाल्यात. महत्वाचे म्हळ्यार पेडणेचो भाजपाचो आमदार सरकारा आड उलयला. की हांगा जावचो ना अशें म्हणटा पूण लास्ट स्टेजीक खंयसर तरी तो जाता आनी मागीर विरोध खंयच्याक वयता. तुमचो स्टँड कितें आसतलो समजा हाडलो बाय फोर्स? पळय बाय फोर्स हाडलो जाल्यार हांव तेंच्या वांगडा आसचो ना तें तुमी पळोवचें. हांव खंय आसतलो तो कळ्ळें. सनबर्न एवरी टायम विरुद्ध जाता म्हाका खबर आहा. एवरी टायम विरुद्ध जाता आनी मागीर तो त्याच जाग्यार जाता. पूण त्याच जाग्यार जालो पासून हांव तेंच्या विरुद्धच आसतलो हें म्हाजें तुका थंबपणे हे आख्ख्या म्हाज्या पेडणेकारांक म्हाजें उतर आहा. आयज जेन्ना सनबर्न डिक्लेअर करता गव्हर्मेंटाचो आशिर्वाद असल्या शिवाय इतली व्हडली स्टेप घेता. पळय गव्हर्मेंटाचो आशिर्वाद आहा पण म्हाका तेतून कांयच इंटिमेशन ना न्हू. गव्हर्मेंटाचो आशिर्वाद आहा जाल्यार गव्हर्मेंटान करूं न्ही. म्हाजो कांय विरुद्ध ना. सनबर्नाक हांव विरुद्ध करिना का गोंयान म्हणून. गोंयान करचो खंयसर तरी दुसरे कडेन करचो पूण नो आमच्या पेडण्यान. पण तुमकां दिसना की सरकारान एटलीस्ट तुमी तेजे भाग म्हणून सरकाराचो Part of government. आय एम द पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. पण म्हाका एटलीस्ट सांगूंक जाय आसलें इव्हेंट नो जो समज इव्हेंट म्हाका पासून सांगलें जाल्यार म्हाजो विरुद्धच आसतलो. हांव पेडण्यान येवपाक दिवचो ना. तुम्ही आज म्हणटा की तुमकां पूण विचारूंक जाय म्हणजे तुका दिसना त्या बद्दल म्हाका कांयच इंटिमेशन. तुमचेर समज सर प्रेशर हाडलो आणि तो धारगळीत करूंक लायलो जाल्यार तुमची भूमिका कशी आसतली लास्ट पर्यंत? माझी भूमिका हांव तुमकां सांगल्या म्हाजी भूमिका लोकां वांगडाच आसतली. ओके तुमकां आतां स्टेजीर दिसचो ना इनॉग्रेशनाक दिसचो ना खंयच दिसचो ना. ही तमपणे म्हाजे तुमकां इव्हेंट जालो जाल्यार हांव लोकां वांगडा आसतलो. लोक रस्त्यार येतलो हांव लोकां वांगडा विरुद्ध आसतलो. तुम्ही रस्त्यार देंवतले. रस्त्यार देंवतलो. सरकाराक विचारलें तुमी ह्या भाशेन? नो म्हाका नाका न्हू. सरकाराक विचारपाचें जर सरकारान तें सांगूंक जाय आसलें बाबा अशें अशें धारगळे नाडटा. सांगून नासतना हांव हें जावचो ना न्हू. कित्याक जे लोकांक जाय पळय तेंच जातलें. Dargal Sarpanch Aniket Salgaonkar echoed the protest, asserting that they would not allow the festival to take place in their village. की हे जे सन्मान जे धारगळींचे येता तेका आमचो फूल ओपोज आसा. धारगळचे लोक तेका तेचे स्वागत करचे ना आनी तेचो म्हाजो सामको तेका ओपोज आसा. आनी ते सनबर्नवाल्याक एकूच सांगूंक सोदता की तेणीन जी कितें करता ते कांयच कोणाक खबर ना आनी डायरेक्ट तिकिडे सेल करता आनी धारगेत म्हणून आमकां कळटा. तेका लागून आमी हांगासर आयज जमले. तेणीन आदी सरकारान कितें करपाक जे आदले जे प्रकल्प आसा ते प्रकल्प तेंच्यांनी पयलीं सामके जाग्यार काडचे. टॅक्सीचे विशय आसा ते घेवचे आनी मागीर हे असले आमी धारगळकारांनी तेका सांगूंक ना आमकां बाबा सन्मान जावं म्हणून. सो धारगळकारांनी खंय सांगूंक ना सन्मान आमकां जावं म्हणून आनी आमचो तेका ओपोज आसा. सो त्यांनी पयलीं आतां तुमकां खबर आसतली हालींच आमच्या लाडक्या आमदारान प्रवीण भाईन हालींच परत दिपोत्सव केल्लो. तसले तुमी कितें तरी करा. दिपोत्सव करा आनी कितें असलें तेंच्यांनी करचें. हे आमची सन्मान म्हणटात ते आमी धारगळीन खपोवन घेवचे ना आनी तेका आमचो खूब विरोध आसा. टायम पडला जाल्यार आमी भाईकन आमी आंदोलनां करतले प्रॉपर सगळ्यांक नोटीसी सबमीट करून ते करूंक आमकां लाव नाका. जाता इतलो तेंच्यांनी तो सन्मान जो हांगाच घडयला तो तेंच्यांनी कॅन्सल करचो रद्द करचो अशी धारगळकारांची मागणी आहे. धन्यवाद. However, event location looks to be a private venue, thereby negating the need to seek permission for a venue from the public. जो सनबर्न आहा पळय तो तुमकां खबर आसा खंयसर जाता तो? तुमकां रिपोर्टरांक खबर आसा? तुम्ही सांगा. ते डेल्टिनाची प्लेस आहा पळय तेतून सनबर्न जाता. तेका लागून ते क्लिनिंग चालू आहा. कळ्ळें? ओके ते असं डेल्टिन जायना ते सनबर्न ते असं जाता. However, permissions and licenses will ultimately lie with the government and Panchayat, which will ultimately decide the government's stance, especially given the widespread resistance against the music festival across the state. Sandeep Kamulkar, Subhashish Govekar and Omkar Deshparbu for Goa 365. परतून घेवयाक व्यावसायिक विसव. IMDन गोंया खातीर येल्लो अलर्ट दिला.
जो 15 तारखेमेरेन प्रभावी असा. वीज आनी वादळी वाऱ्याक लागून प्रवास धोक्याचो थारपाक शकता. येता त्या दिसात कांय कडेन गडगडाटाचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. तमिळनाडू आणि केरळच्या दर्यादेगे लागसार चक्रीवादळाच्या परिसरचणाक लागून ही हवामानाची स्थिती जाल्ल्यान अस्थिरताय निर्माण जाल्या. बिरेस्तारा मळब चडशे ढगाळ उरपाची शक्यताय आशिल्ल्यान पावस पडना तेन्ना उष्ण परिस्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. दिसाची उंचाय 33 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावपाक शकता. खरी भावना सुमार 40 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतली. पावसाक नेट आयल्यार तापमान उणें जावप शक्य आसा. सांजेच्या उण्या प्रमाणाचो अदमास सुमार 24 डिग्री सेल्सियस आसतले. IMDन बिरेस्तारा धुक्याची शिटकावणी दिल्या. फांतोडेर आनी राती हलके धुके पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान प्रवाशांनी सतर्क रावन धुक्याचे स्थितीक काळजीपूर्वक गाडी चलोवपाचो सल्लो IMDन दिला. 15 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट. हलको पावस आणि कांय कडेन गडगडाचो पावस पडपाची शक्यताय. बिरेस्तारचे तापमान 33 आणि 24 डिग्री सेल्सियस. बोट दर्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.